पत्रकार अमित नाईक आणि त्याच्या ड्रायव्हराचेर शुक्रारा राती कावरे सांगे ह्या वाठारांत अनवळख्यांनी हल्लो केलो। हॉकी स्टिक आणि रॉडाच्या मजतीन गाडयेचे हारशे फोडले। ह्या हल्ल्यात अमित नाईक किरकोळ जखमी जालो जाल्यार ताचो ड्रायव्हर गंभीर जखमी जालो। इवन ताका कोणाकडल्यान हे येताले की तूं बी सेफ, तुका तुजो प्लॅनिंग चलता, तुजो बंदोबस्त करपाचो जाता। आनी रिजन कितें जे आमी नेत्रावळी भितर जे करप्शनाचेर आमी विशय घेतल्यात आनी थोडे जे आज विशय ऑलमोस्ट पुलीस स्टेशनार पावन FIR जावपाचे हाजेर आसा आनी थोडे व्हिडिओ हातूंतल्यान इन्क्वायरी बसयल्ली आसा। ह्या सगळ्या हाजेर आमकां स्टॉप करपा खातीर, आमकां मोरल डावन करपा खातीर अमिताक आज एटॅक केल्लो आसा। पूण आज देव आसा, हांव परत सांगता, आज गणपती जाता तरी आमी आज सत्यान आसा। जे कोण हे भिजूड जे लोक आसा पळय तांकां खरें कायद्यान नाका, सो ते भिजूड लोक अशे फाटल्यान वार करतात। आमी आज तुमकां परत सांगता, ह्या करप्शनाचेर आमी आनी मुखार चलतली, आमी भिवची ना। कित्याक देवान एक फावटी कॅन्सराच्या हातूंतल्यान अमिता जिवनदान दिल्लें आनी आज परत ताका देवान हें दिवन दाखयलां की सत्य हें हातूंत खंयच्यान तरी हें जाता। आज तो परत बरे भशेन आज ताणें आपल्याचेर कापस्तडीर आपल्याचेर त्या देवान त्या वेळार ताका बुद्धी दिली आनी तो बरो हें जालो, कांय ताका तितलें हें लागलें ना। सो आज हांव परत एकदां सांगता, गोंया भितर लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सामकी कॉलेप्स जाल्ली आसा। आनी सांग्यार तर हें आतां फर्स्ट टायम, सांग्यार आतां ऑलमोस्ट हें हिटलरगिरी अशें जावपाक हांगा कायदो सुवेवस्था खंयचीच उरली ना। आमी पयलीं सांगतालीं हांगा प्रत्येक हातूंत कायदो वेवस्था उरली ना। आनी हाजें रियल एग्जाम्पल आतां 7:30, 8, 8:30 सुमार अशें इन्सिडेंट जावप जे रस्त्याचेर वता आसतना, जाल्यार आज कोण सेफ आसा? आमी आतांच मरे मडगांव गेल्ले, गाडी मागेली बंद आसली 2 वर्सां। सो हांवें ती इंजेक्टरा काम करपा खातीर अपॉयंटमेंट घेतलें। सो तेणें आनी म्हणलें 7 दिसां गणपती आसा, आयज जावची ना, तूं म्हणपाक फाल्यां सकाळीं यो। सो हांवें चेतन हो भरपूर आमगे थंयचोच, कित्याक एक्चुली हांव दोनी गाडी घेवन वचपाचो, पूण तो म्हणपाक लागलो मडगांव येता आनी म्हागेलो मामा एडमीट आसा अपोलो विक्टरान। सो दोनी कामां, म्हणजे मामाची खबर घेतलो आनी गाडी, ह्या निमतान आमी गेल्ले। अकस्मात जेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आयज जावची ना, हांवें म्हणटा ताका बेगीन घर या। एक्चुली म्हाज्या घर वचपाचो टायम 10 डेली रातचो। सो ह्या हेणें कोणी तरी फॉलो केलो आमकां आयज। आनी जो टायम जेन्ना हांव बेगीन घर आयलो 8, 8:30 सुमार हें इन्सिडेंट। सो एक्झॅक्ट तिमल्या मायनी कडेन जेन्ना कोण ना, काळोख सगळो, ती गाडी आड घातली, 4 जाणांनी गाडयेर अटॅक केले हॉकी स्टीक घेवन, ग्लास फोडले। आनी फोडले नंतर जे चेतन नेत्रावळकर आसा ताका दिसलें की हांव ड्रायवींग करता, म्हण थंयच पयलीं अटॅक केलो ड्रायव्हर सायडीच्यान। पूण हांव नाशिल्लो त्या जाग्यार, तो मात ताका पडलो। जेन्ना तांकां कळ्ळें की अमित न्ही, सो म्हाजेर अटॅक केलो। हांवें पयली हॉकी स्टीक हांगा घेतली आनी दुसरी म्हालेर तकलेरी, पण ती हांवें अशी केल्यार हांगा पडली आनी तिसरी पळय हांगा मारली। आनी 2 जाणांनी धरलो म्हाका। पण म्हागेलें फिटनेस हेणें की हांव एक्चुअली सदां स्पोर्ट्सा खातीर हांव जे एक्टिविटी खातीर करता, सो म्हाका खबर आसलें की तेंचे आंगलट मोटे आसले, पूण एक फावटी हातींतल्यान हांव सुटत जाल्यार हांव वाचतलो। ह्या निमतान हांवें ऑपोजीट डायरेक्शनान धांवलो। सो गाडयेक म्हागेलो सकाळीं साकून फॉलो केला आनी प्री प्लॅन हे म्हाका मारपाचो प्लॅन। आनी आयज हांव समज हातीक मेळटालो तेंच्या, जाल्यार हांव ह्या जाग्यार आसनासलो, ही गॅरंटी। कित्याक ज्या तरेन अटॅक जालो फूल स्विंग आनी आंग जे आंगलट आसा, एक म्हाका दिसता हे जे धाण पडलो, कित्याक आमी त्याच पुलिसे ट्रेनिंगेंतल्यान हांव आयिल्लो, त्या खातीर जी स्फूर्ती जाय ती म्हाजे भितर आसा। आनी हांव सदांच स्पोर्ट्सा खातीर मुखार आसा, ह्या खातीर हांव आयज वाचलो। कित्याक दुसरी म्हणल्यार म्हाजी फिटनेस।